बिग डॅडी कसिनोच्या अतिक्रमणा आड कारवाय करतना आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी वायट उतरां दिल्ली म्हण कांय बायलां एक्टिव्हिस्टांनी पणजे पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली आसा। फटीची कागाळ करपी ह्या बायलांक पुलिशेन अटक करून आमदार मोन्सेरात, महापौर मडकयकर, यतीन पारीख हांच्या आड केल्ली कागाळ फाटीं घेवची म्हण गोंय काँग्रेसीची महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन मागणी करून आपल्या समर्थकां सयत पणजेन मोर्चा काडलो। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। आयज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस च्यो बायल्यो तशेंच CCPच्यो डेप्युटी चेअरपर्सन, कॉर्पोरेटर्स, आमचे काउन्सिलर्स, कॉर्पोरेटर लेडीज एक सुमार म्हाका दिसता 500 ते 700 पणजेकार आयज आमी एज्युकेशन घेवन बिग डॅडीच्या कसिनो मुखार गेले। बिग डॅडीच्या कसिनो मुखार गेल्यार आमकां दिश्टी पडटात पुलीस with front ranking positions, DYSP, PIs, PSIs, constables, lady constables, bouncers. म्हाका सांगपाक जाय बीजेपी सरकाराक की ह्यो ज्यो बायल्यो येयल्यो ह्यो इलेक्ट जावन रिस्पेक्टान आशिल्ल्यो बायल्यो, ह्यो खंय तरी ऑर्गनायझेशनाच्यो बायल्यो आनी ह्यो पणजेचो लोक आयिल्लो। We had gone there to condemn the act which was displayed on our respected honorable MLA Babush Moन्सेरात, our mayor Bab Uday Madkaikar, our ex-mayor Bab Yatin Parekh, our corporator ladies who are sitting here besides me. हांचेर काल ही कित्याक लागून गेली? सुप्रीम कोर्टाचो खंय तरी जजमेंट आसा that you don't need to give notices if somebody encroaches the footpaths and pavements. कायद्यान जे 25 वर्सां खंयच्याच आमदाराचे पयले आमदार जो आशिल्ले पणजेच्या ताचे कडेन जावना, ते बाबुशान जे आपले मॅनिफेस्टो दिल्ले ते काम जिखून रोखडेच स्टार्ट बाबुशान मॅनिफेस्टोचे सांगले आय विल सी दॅट ऑल दीज कसिनोज आणि द इलिगलिटीज विल बी आउट। ताणें सांगिल्लें ब्युटिफिकेशन, डेव्हलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट ताणें आपलें काम जोरान स्टार्ट केलां म्हूण खंय तरी हांचे पोटान दुखलेले आसा। कामगारांक थंय घेवन वतकी हांचे बाउन्सर तांच्या आंगार आयले, बाउन्सर आयले ते आयले, कोण तरी 2 हायर्ड बायल्यो आसा थंय। आय थिंक दे गेट हफ्तास सम सेटिंग इज देर ऑफ दीज 2 लेडीज हू डोंट बिलोंग टू पणजे। ह्यो पणजेच्यो बायल्यो न्ही, एकले म्हणटा ते पर्वरेचे आनी दुसरे म्हणटा ते खंय मांद्रे व सिओलीचे। त्यो बायल्यो तांकां उलोवपाक शिस्त ना। आयज आमकां रेस्पेक्ट आशिल्ल्यो बायल्यो ज्यो बशिल्ल्यो आसा म्हजे बरोबर कॉर्पोरेटर्स बी, आयज आमकां लज दिसता की तांकां बायल्यो म्हणपाक। एक बायल आयली आनी आमच्या लेडी कॉर्पोरेटर्साच्या आंगार गेली म्हणून बाबुशाक ते आपयले। चड कोण डेप्युटी मेयराच्या आंगार गेली म्हणून द कॉर्पोरेटर्स कॉल्ड and that's the reason our honorable MLA reached there. He was just telling that it is our right that the government servants are doing their duty of removing the encroachments. कोण ना म्हणपाना गोंय